लागोरी जाऊ. साखळेच्या राधाकृष्ण देवळात आज मकरोत्सव पळोवपा खातीर दर्शन घेवपा खातीर मुद्दामून आयिल्लो. नवरात्रा मंडपांत गोंयांत मकरोत्सव खूब मोठ्या प्रमाणात फोंड्या म्हालांत आनी वेगवेगळ्या बाकीच्या देवळांनी खूब मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता. 9 दीस कंटिन्युअसली देवाक मकरांत बसून किंवा देवीक मकरांत बसून ताजी आरती करप, तेजो उत्सव मनप सातत्यान गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भागांनी करता. आमच्या सांखळी भागात राधाकृष्ण देवळांनी बी असो मकरोत्सव 9 दीस मोठ्या प्रमाणात साजरो जाता. परत एकदा हांव नवरात्रीची शुभेच्छा दिता आनी फाल्यांच्या दसऱ्याची बी एडवान्स सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता. मोठ्या व्हडा उत्साहात नवरात्र उत्सव गोंयांत सेलेब्रेट करता. लोकूय खूब मोठ्या प्रमाणात सहभागी जाता. देव बरें.